नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. असेंब्ली सेशन स्टार्ट जाता आणि ह्या असेंब्ली सेशनाक वतना म्हाका दिसता प्रत्येक मंत्री आपापल्या डिपार्टमेंटाक स्थिरावला आणि सरकार स्थापन जायत सावन आतां मेरेन फाटले मार्च धरून आतां मेरेन कितें आसा परफॉर्मन्स आणि खरेंच त्या परफॉर्मन्साच्या बेजिसाचेर ओपोजिशन ह्या सरकाराक धारेर धरपाक शकता काय कितें हाजेर आमी आज भासाभास करतात. चार मानेस्त म्हणजे पयली आसात गोवा फॉरवर्डाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि मडगांवच्या रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत बाब नायक, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आमदार निलेश बाब काब्राल, स्वागत. तिसरे आसात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आमदार दयानंद बाब सोपटे, स्वागत. आणि चौथे गोंयांतले ज्येष्ठ पत्रकार आणि गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब देवळीकर. संजय बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तिन्ही पक्ष आसा मुखार, विरोधी पक्ष आसा, रुलिंग पार्टी आसा. हे फाटली मार्च ते आतां मेरेनची परफॉर्मन्स जर पळयलें सरकाराचे, ओपोजिशनाचे मागीर येवया, सरकाराचे परफॉर्मन्स जर पळयलें, मंत्र्यांचे जर परफॉर्मन्स पळयलें, वॉट इज युअर फर्स्ट इम्प्रेशन? खूप तेंप जावना सरकार येवन, पण सरकारच थोडे विचित्र आसा न्ही हे म्हणटकीर त्या सरकाराचे परफॉर्मन्स हेतून घेवचे पडटले फेजींनी. म्हणजे गोवा फॉरवर्ड एक आसा, MGP एक आसा, वेगवेगळे BJP एक आसा, त्या प्रमाणे ते परफॉर्मन्स घेवचे पडटले. हातून म्हाका दिसता की सध्या तरी प्रशांत बसला हांगा, तांचे जे मिनिस्टर आसा ते चड एक्टीव दिसता, हायपर एक्टीव किंवा मे बी मोर एक्टीव परफॉर्मन्साच्या हातून. BJP कडेन आसा जे हाफ BJP और 1/4 BJP, कन्वर्टेड BJP असे मंत्री, एक मुख्यमंत्री तांचो जर सोडलो जाल्यार निलेश विल एग्री विथ मी. हय, आसा थोडे. सो परफॉर्मन्स हांव म्हणटा की यस, फेअरली गुड ऑफ दीस गव्हर्मेंट, इन्क्लुडिंग MGP और इंडिपेंडंट आसा, रोहन आसा. सो नॉट बॅड सो फार. सोपटे बाब, तुम्ही काय एग्री जावचे ना? हांव जसो न्हय, म्हाका दिसता चडशे गोंयकार आमचे हे तुमी जे म्हटल्यात तेजेर एग्री जावचे ना. कारण ज्या पद्दतीन सरकार आणि सरकाराचे ऍडमिनिस्ट्रेशन आज जर आमी पळयतात, ज्या पद्दतीन चलता, फुडें वता, खूपच स्लो. आज आमी गोंयकाराचे पळोवपाक जाय डेव्हलपमेंट इन बोथ द वे, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अँड ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट. आतां पळयात, जुलयान आमचे बजेट सेशन जालें. हांव चड उलयना, पण PWD डिपार्टमेंट आमचे, ज्याच्या माध्यमातून आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता. आज 4.5 महिने जाले बजेट पास जावन. हांव म्हणिना ओपोजिशनाचे, कारण माझे रुलिंग खुबशे फ्रेंड आसात, जेन्ना तांचे इन्फॉर्मेशन घेता जाल्यार आज पर्यंत जी आमची नव्या वर्साची बजेट जे आसा तातूंतले ज्या पद्दतीन प्रोसेस अँड प्रोसिजर फुडें वचपाक जाय वचना. तुमच्या फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन सांगता, ऍडमिनिस्ट्रेशन बाबतीत तर खूपच खंय तरी म्हाका दोश दिनचो असो दिसता. कारण PWDन एकच उदाहरण दिता, एक JE ट्रान्सफर जाता एका डिव्हिजनच्यान, त्या रागान तो ते सगळ्यो फायली कपाटान भरता, कपाटाक चावी करता, आपल्या बॉल्सान गेली 7 महिने फिरता. त्याच्या जाग्यार जो दुसरो येता तो आपणाक खंय तरी पनिशमेंट हांगा धाडला, म्हणजे फाटल्या 4.5 महिन्यान एकच फायल तयार करता. म्हणजे एके सायडीन फायली रेडी जायनात, ज्यो आदले इस्टिमेट बी सगळे रेडी असले पळय त्यो मुखार वचनात. आणि जाचो परिणाम बजेटीन जे आमी प्रोविजन केला फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन गोवा, तर तेतूंतले आज पर्यंत खंयच्याच हेतून कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकय टेंडर फ्लोट जायना. व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल प्रशांत बाब. एक जे ते सांगतात की खूप जाण म्हणटा ही गजाल की घोशणा खूप जाल्यात, ही पॉलिसी करता, ती पॉलिसी करता, एक अशी हे विजन आसा आमचे कडेन, ते विजन आसा, अशी घोशणा जाल्यात. पण प्रत्यक्षाक जे ऑन ग्राउंड काम जावपाक जाय, जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तो अजून मेरेन गती घेना. जो चल्ला तो केंद्र सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान जो पयसो आयला ताजो चल्ला. खरी न्ही गजाली? ना, केंद्र सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान पयसो आयिल्लो तो तुमकां दिसता की मेनली ऑन नॅशनल हायवे, हाजेर जो जे 2-4 पूल जातात, जो वायडनिंग ऑफ नॅशनल हायवे जाता, ते सगळे केंद्र सरकारांतल्या हातूंतले जाता. द रेस्ट ऑफ द वर्क जी आतां लेट जाली, खूब कामां लेट जाली, पण आतां म्हाज्या दृश्टीन इन्फ्रास्ट्रक्चराची कांय कामां, कांय टेंडरां येवपाक सुरू जाल्यात. बिसायड्स दॅट म्हाजे दृश्टीन की तूं जे म्हणटा पळय घोशणा दिता आनी त्यो इम्प्लिमेंट जायना, म्हणून म्हाका दिसता की घोशणा सामक्यो कार्यान्वीत केल्यात थोड्यो. आमी पयली घोशणा केली की आमी माडाक जेका ग्रास म्हणिल्ले ताका झाड करता म्हण, ते झाड जाले ऑलरेडी. तुमकां जे
सगळ्या शेतकऱ्यांची नुस्तेकारांची एक मागणी आशिल्ली बुल ट्रॉलिंग आणि LED लाईट ते बंद करपाची. जशें म्हळ्यार एक्झॅक्टली दिस इज सिमिलर टू कॅपिंग ऑफ फिशिंग. जशें मायनिंगा भितर कॅपिंग केला, जे एक्स्ट्रा मायनिंग ताजे पयलीं जाल्लें तेजेर बॅन हाडून की 25,000 टन का कितें तरी तो घातलो पळय, एक फिगर घातला. तशा तरेची मागणी सगळ्या नुस्तेकारा कडच्यान जाताली की बुल ट्रॉलिंग आणि LED फिशिंगांतल्यान कंप्लीट नुस्तेमारीचो हे जाता म्हणून नुस्त्याचो संवार जाता म्हणून सारको. सो ते करपा खातीर वी हॅव मूव टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड ऑलरेडी गॉट अ इनॅक्टमेंट इन दॅट डायरेक्शन. आता ताजेर थोडे जाण बोवाळ करतलेच असंतुष्ट आसले, जेंचे फक्त बुल ट्रॉलिंग आणि LED लायटीचेर तेंगे चलताले. आणि बेंजामिनान हाजे पयलीं असेंब्लीक बी सपोर्ट केल्लो तेका बुल ट्रॉलिंग आणि LED. सो अशें कांय जाण आसतले. आता ऑलिन्सियो सिमोइस काल मागता की आमच्या मंत्र्याचो राजिनामो. हांव तुका म्हाजे कडेन ऑलिन्सियो सिमोइसाचो हें आसा, ताणें पोस्ट घातिल्लो आसा. 12 नोव्हेंबराक तूं मिनिस्टराक कॉंग्रॅच्युलेट करता, फिशरीज मिनिस्टराक, की ताणें बरो कायदो करून हाडलो म्हण, जो नुस्तेकाराचो रापणकार एकवटाचो फुडारी म्हणटा. आणि 12 नोव्हेंबर ते 4-5 डिसेंबर तो किती बदल जालो? ऑन हुज बिहाफ दीज पीपल आर टॉकिंग. तुम्ही म्हणता कितें की कोणाच्या तुम्ही म्हणता कितें एक्चुअली जरी ऑन ग्राउंड डेव्हलपमेंट आता सुरू जालें ना, तर टेंडर येवपा लागल्यात, पण बेजीक एक पॉलिसी डिसिजन्स जी एक पॉलिसी पॅरालिसीस जाल्लो, तो पॉलिसी पॅरालिसीस तुम्ही काढून उडयला. डेफिनेटली इन बिग वे इन डिफरंट डिपार्टमेंट्स. इन फॅक्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स विच आर हेडेड एटलीस्ट बाय गोवा फॉरवर्ड तातूंत भितर जाताच. पण आय फील देर आर अदर मिनिस्टर ऑल्सो सायझेबली काम करतात प्रत्येक खात्या भितर. तुमची जेन्ना मिटींग जाली भाजपाच्या विधिमंडळ गटाची, चडशा आमदारांनी जो विशय काढलो तो दोन. एक म्हळ्यार काम जायनात आणि दुसरे म्हळ्यार नोकऱ्यांचो. आणि तुम्ही बरोच ताका मुख्यमंत्र्याक मातसो कासार केलो. मागीर भायर येवन ताणें घोशणा केली की 25 कोटीची कामां आपूण तुमच्या मतदारसंघा भितर करता म्हण. ती खरी जातली काय ना ते पळोवया. पण तुमी ते मिटिंगे उपरांत मातशे सातिस्वेत बी जाल्यात, मातशे थंड जाल्यात, अजून ते कास्तीक आसा? आम्ही सद्दां सॅटिस्फायड असता. सरकार आमचो न्ही, सो सॅटिस्फायड जावपाकूच जाय. आता सप्टेंबर म्हणटालो करना म्हण काम, कित्याक तेजें काम जायना. तुम्ही आमी सॅटिस्फायड, आमची कामां सगळीं जाता. भितर विधिमंडळ पक्षाच्या मिटिंगे भितर तुम्ही तोच मुद्दो मांडलो न्ही, कामां जायनात म्हणून. मुद्दो मांडलो पळय. सरकार जे आज आसा आमचें सरकार, BJP सरकार, आनी तितून आमचो प्रशांत बाबाचे, मागीर MGPचे, मागीर इंडिपेंडंट, हे सगळे करून आमी सरकार केला. आता जे 21 जण असताना सरकार चलतले आणि जेन्ना आता 14 जण असं सरकार चलतले, ते मातसो फरक पडटलोच न्ही. आणि जाण एकले आपणाचे पार्टी लेवल खंय तरी वाडोवपाक वयतले. आणि तितू कितें आहा, आता मनोहरभाई आपणाचो प्रयत्न करता. आता पयर 25 कोटीचे, आता 25 कोटी कितें 1 वर्सान जाता. आज एस्टिमेट केले आणि ते 25 कोटी उठले जाता म्हणून 3-4 वर्सां वयतली. आता फक्त 25 कोटी जर ते हॉटमिक्स आसा, म्हणजे ते बाबा हॉटमिक्स केले, प्लांट घेतलो आणि रोखडे बिल करून घेता 1-15 दिसांनी हे करतरी. दुसरी कामां जी आसा, इट इज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, एज ही हॅज सेड, इट विल टेक टायम. पूण खंय तरी चालू लागतले. प्रशांत बाबा ऑल्सो हॅज सेड दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर मातसो स्लो जाला. आय ऑल्सो एक्सेप्ट दॅट दिस गव्हर्नमेंट आफ्टर टेकिंग ओवर देर वर सम पेंडिंग बिल्स ऑफ द PWD and he has streamlined it into such a fashion that now PWD contractors, even before in the last government, टेंडर केल्यारूय टेंडर घेनासले. आता टेंडर करून घेवपा लागतले कॉन्ट्रॅक्टर, कारण कितें ते स्ट्रीमलायन जाल्ले आसा. ना जाले आता ते घेतले अशें म्हाका दिसता. कित्याक दे पेमेंट्स हॅव कम डावन टू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो इट हॅज टेकन दीस गव्हर्नमेंट टायम विथ दीस न्यू चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द प्रिवियस चीफ मिनिस्टर. आणि इट विल गो फॉरवर्ड अशें म्हणया. इट विल गो फॉरवर्ड नाव एंड फोर्थ. एक गोष्ट जाली. दुसऱ्या गोष्टी ज्यो आपापणाचे जे कितें जाता, गव्हर्नमेंट जेन्ना कोलिशन आसता, कोलिशनल पार्टनराक पयलीं पॅम्पर करूंक पडटा. कित्याक कोलिशना पार्टनराक जर पॅम्पर करना जाल्यार गव्हर्नमेंट कशें फुडें वयतले. सो कोलिशनाच्या पार्टनराच्या जी कंडिशनां आशिल्ली ताका प्रायोरिटी दिवन ती फुडें वयलेली आसा गव्हर्नमेंटान. आनी आमचे मातशे बॅक बेंचार आसा, आमी वयतले आतां फुडें अशें आमकां दिसता. अशें आशा आसा ना, आमकां दिसता. आशा न्ही, दिसता अशें दिसता. तुमकां पडटा हें? म्हटलें अशी आशा आसा, ताचेरूच चल्ला. हांवें उदळजें म्हटलं पळय न्ही, गव्हर्नमेंट ओके फेअरली गुड नॉट बॅड, ती आशा आसा. म्हणजे कशें सरकार जेन्ना येता तेन्ना आशा म्हणजे कितें जाणा, राज्याच्या भल्या खातीर कितें तरी आशा दवरची पडटा. आता हे करचे ना जाल्यार कोण करतले? बीजेपीच्या न्हय. पण ते ऑप्टिमिझम रिअलिस्टीक आसपा जाय. इतलेंच रिअलिस्टीक आसपा जाय. संजय बाबान सारकें सांगलां की राज्याच्या बऱ्या खातीर 5 वर्सां सरकार चलोवन राज्याचे बरें करपाक आमी फुडें सरले. हांव जें म्हणटा न्हय, हांव म्हणटा हे एका न्यूट्रल पार्ट हेतूंतल्यान
की निलेश म्हणटा पळय न्हय, निलेश मे बी भितरल्यान आतां तूं म्हणटा असो की विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीन तो उलोवन ते आता 25 कोटीचे गाजर घेऊन आयला म्हणटकीर आता तो त्या वेगळ्या आशेचेर आसा की मेळटले एक 5 कोटी तरी डेव्हलपमेंट जातली मतदारसंघाची. ही हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड सेइंग की ते कितें आत्तां न्ही 5 वर्सां खातीर सांगला तशें. सो पयलींच हांवें म्हटलें अशें की सरकारच विचित्र तरेन जेन्ना फॉर्म जाता तेन्ना ताची अपेक्षाच कमी जाता. म्हाका एक गजाल मुद्दो काडलो जो कॉन्ट्रॅक्टरांचो मुद्दो आशिल्लो. ताचे भरपूर पेपरांनी बातमी आयल्यात, चॅनलांनी बातमी आयल्यात की कॉन्ट्रॅक्टर्स वर नॉट फिलिंग कॉन्फिडंट टू कम फॉरवर्ड अँड टेक टेंडर्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. अजूनही ना. सो गव्हर्नमेंट इज बीन लुक्ड अप ऑन एज अ बॅड पे मास्टर. Don't you think that is the biggest challenge of this government right now? That government is looked upon as a bad paymaster, which never happens usually. Yeah. That is the last resort न्ही लोकांचो की कांयच जायना, खंयच्यानच काय जायना, गव्हर्नमेंट आसा आणि पहिलं तेच म्हणटा तुका खंयच कामां जायना, एटलीस्ट गव्हर्नमेंटा कडेन तरी म्हजें काम जातलें अशें ह्या आशेचे लोक आसतात. आणि गव्हर्नमेंटाचे बेसिकली गव्हर्नमेंट आपल्याक हे करचो ना. फर्स्ट रिझॉर्ट कित्या खातीर स्पेसिफिक टू कॉन्ट्रॅक्टर. जनरल स्टेटमेंट म्हणतात की गव्हर्नमेंटा कडेन लास्ट वयता, गव्हर्नमेंटा कडेन पयले वता, गव्हर्नमेंट जॉब्स पयले वता, लायनीक लागता, खूब कडेन गव्हर्नमेंटा कडेन वयता. आतां हितू कितें जाला, फाटले 2-2.5 वर्सां मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर जालो आणि ते सोपटे खबर आहा. पूण त्यो गोष्टी कितें जाल्यो की मे बी ही कुड नॉट गिव्ह दॅट मच importance to the contractors payment and payment is a backlog. It is not intentionally. Very frankly, तुमको दिसता की government being looked upon as a bad paymaster is the biggest challenge of this government right now? Yes, some extent तुम्ही कितें म्हणटात तेतून तथ्य आसा. पण आमी पळयता पळय, आमी राज्याच्या भल्या खातीर आमी कितें बरें करपाक सरकार वयता. आता राज्याचे भले हांवें नदून म्हटला तशी दोनूय गोष्टी आसा. एक तर गोवा आमचे बरे जावचे इन ऑल रिस्पेक्ट, बरे रस्ते जावचे, ब्रिजा जावचे, सगळे. सेम टायम दुसरो जर पार्ट पळयलो जाल्यार आमी गोंयकार, आमचे गोंयचे भुरगे, तरणाटे, यूथ जेंका आमी म्हणटात, जे फ्युचर जनरेशन म्हणटात, हांच्या खातीर आमी सिरियसली कितें करतात? एवरीबडी वॉन्ट्स अ गव्हर्नमेंट जॉब विच गव्हर्नमेंट कॅनॉट गिव्ह. आता युथाचो प्रश्न येता, आश्वासन दितात राजकीय पक्षच नाही. नो राजकीय पक्ष दितात आणि राजकीय पक्ष दितात तितले कंप्लीट करतले बी. पण त्याच बरोबर नोबडी वॉन्ट्स टू, जस्ट नाव निलेश बाबू म्हणले, नोबडी वॉन्ट्स टू टेक अ प्रायव्हेट जॉब. सी नाव अवर एंटायर फोकस नाव ऑफ दिस गव्हर्नमेंट इज दॅट whatever opportunities are created in private sector necessarily should go to locals. Because earlier we found that local munda amka private opportunities naka na. So that's where you have to convince them that otherwise you lose the bus. Nala tuka मेळना ती bus, you miss the bus. तुझे मनाक जेन्ना गव्हर्नमेंट जॉब मागपाक कोण येता तेन्ना तू ना म्हणटा. सी आता कितें न्ही, आता सी आय एम देअर एक्टिव्ह फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 5, 10+ 11-12 years in this political field. आता कितें people ask for government jobs. आमचे तुका सांगता न्ही, आय एम फायंडिंग सो डिफिकल्ट. आमचे मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल बरे ME जाल्ले भुरगे, M.Tech जाल्ले भुरगे, गेटिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी इन गोवा इज बिकमिंग सो डिफिकल्ट. एडवर्टायजमेंट घालता त्या भुरग्यांक नोकरी मेळना. आनी मे बी विजय बाबान हॅज टेकन अ रायट स्टेप ऑफ पार्ट ऑफ दीस गव्हर्नमेंट. ही इज बींग पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट फॉर सीइंग दॅट लोकल फॅक्टरी विच आर दे गिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर लोकल्स फर्स्ट, देन टू आउटसायडर्स. सी दीज आर हायली स्किल्ड पीपल. It is not easy to become an engineer and after being engineering to become masters. सरकाराचो हाजेर हांव जे विजन म्हणटा, गव्हर्नमेंट जॉब म्हणटा प्लॅन आसा. काय सरकाराचो प्रत्येक आमदार सुद्दां वचून गव्हर्नमेंट जॉबूच प्रॉमिस करता लोकांक. ना गव्हर्नमेंट जॉब एट गव्हर्नमेंट लेवल when you have formed a new government and you have said your focus is गोंयकारपण, हो जेन्ना फोकस आसा तेन्ना अशी एक विजन तयार करून त्या लोकांचे तकले घालपाचे कितें प्रयत्न चल्ल्या काय सगळे पिसमील चल्ला हांगा? आता रोहन बाब आपणाचें काम करता, सगळे करता, पर्रीकर बाब करता, पूण सी इट हॅज टू कम टू द ग्रासरूट लेवल. वॉट इज ग्रासरूट लेवल? ग्रासरूट लेवल जशें सोपतेन सांगलें, डेव्हलपमेंट आपणाचे मतदारसंघात जावपाक जाय, सगळ्यांक दिसता. दुसरे जॉब्स, आपणाक बाबा जॉब आय टू बी सेक्युअर. नाव एज प्रशांत बाबान सांगला की सेक्युरिटी मीन्स दे फील लायक गव्हर्नमेंट जॉब. I'm telling you, there are mechanical engineers who wants to become LDCs because they feel insecure in two companies. So government should formulate a policy in the future that these companies, आता ते करता, they are working on that policy. आम्ही जे उदळ म्हटलं ना की काही यातून होप्स क्रिएट करपासारखे पावला घेतल्या, म्हणजे गोवा फॉरवर्डांनी घेतल्या.
MGPन ते रस्ते बिस्ते सगळे ते हे केला सुदिनान किंवा मुख्यमंत्र्याच्या हातूंतल्यान. पण आता ताचे फुडले पावल जर आमी म्हणटले की फुडले पावल कितें तर एक कंप्लीट राज्याची डेव्हलपमेंट दिसता. अजून ती मात्र अजून दिसना की खंय तरी आमदार अस्वस्थ जाले, मिटींग घेतली, तांकां 25 कोटी सांगले किंवा खंय तरी अस्वस्थ जावना करेक्ट तू असं रेग्युलर मिटिंग आमचे आता एव्हरी मंथ बी एक्सेप्ट निलेश काब्राल बाकीचे अस्वस्थ जाल्ले सो तांकां आश्वासन दिवचें पडलें. सो आनी खंय तरी कितें तरी कामां जायना किंवा निलेशा भशेन सगळ्यांच्या मतदारसंघांनी ते लोक येतात जॉब दी घोषणा करची पडली की 50,000 नोकऱ्यो बाय जानेवारी का फेब्रुवारी आमी दिता. अशा तरेन की खंय तरी प्रॉब्लेम जाता चल कितें तरी थंय अनाउन्समेंट केली. बट एक स्टेट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट प्लॅन किंवा हांचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम येवपाचो आशिल्लो. आमकां सांगलें की ते एक आघाडी सरकाराचो तसो प्रोग्राम आसतलो. मे बी तातूंत आमकां दिसलें की काही इश्यूज एड्रेस जातले म्हणून. तो काय प्रोग्राम खंयच्या चादरीपण आता उरला खबर ना, अजून काय येवना तो तसो. तातूंत भितर फक्त गोवा फॉरवर्डाचे कांय मुद्दे मुखार गोंयकारपण आणि असे काही मुद्दे नाल्ल आणि माड आणि असे काही मुद्दे दिसता फक्त, ताच्या पुढे काय ना. सो हे पळयत जाल्यार होप्स क्रिएट केली सरकारान, पण आता फुडली 4.5 वर्सां किंवा 4 वर्सां हे सरकार खंयच्या मार्गाचेर चलतले, कशे वतले हे अजून काय दिसना. दुसरो विशय आता विरोधकांचो. एक तर तुमची पण ह्या परिस्थिती भितर विरोधक खूब हॅपी आसपा जाय आशिल्ले आणि सेशन जेन्ना आसा 8 दिसांचे तेन्ना तुमी मातशी टेन्शनां आसपा जाय आशिल्ले. तुमकां आसा टेन्शन विरोधकांचे? तांगेलेच कांय जाण म्हणटात की तातूंतले खूब जाण तुमचे बरोबर जाले ते दीस गेले. आता येयल्ले आसा ते येयल्ले आता आमी सरकार केल्ले आसा. No, see, I'm telling you why विरोधक, why ते. Even I am very vocal. सोपटे माझ्या फुडल्यान बसता असेंब्लीत. If there are things which is going wrong in the interest of the state, why विरोधक? आम्ही विरोध जाऊ सांगू शकता. But ultimately त्याचं सांगला when I started the statement that we should see in the interest of Goa and Goans. गोंयकार पण म्हणटा वी शुड सी इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स. सो गोवा आणि गोवन्साचे इंटरेस्ट जे आसा दीस आर द फ्यू मुद्दे जशे एम्प्लॉयमेंट. टेक्निकली आता हांव जेन्ना कॉलेज केली इंजिनियरींग तेन्ना कवी एकूच कॉलेज आशिल्ली. आज 6-7 दिले इतले भुरगे खंय नोकरेक वचपाचे. मागीर नोकरी करतरी मागीर ते गोंय सोडून येता ऑटोमॅटिकली. हांगा नोकरीची वेवस्था जायना. नोकरीची वेवस्था जावपाक हांगा इंडस्ट्रीक कशें एनकरेजमेंट करता तें जावपाक जाय. सो इट विल टेक टायम. आय होप दॅट इन द नेक्स्ट 1 year खंय तरी तो संजय बाब सांगता की फोकल पॉयंट ऑन हाऊ वी कॅन टॅकल अनएम्प्लॉयमेंट, how people can go towards employment, how government is going to give this industry which is setting up some sort of incentive to take only Goan boys at a good salary, maybe salary more than a government servant to start with. असे करून आम्ही करूंक पडटले. एक गजाल जी आसा की सुरवातीक काँग्रेस बरीच रॅटल जाल्ली जेन्ना तुम्ही बीजेपी बरोबर वचून सरकार फॉर्म केलें तेन्ना. आज दिसता की तो त्या एक फिजींतल्यान काँग्रेस भायर सरल्या आनी एक इफेक्टिव्ह ऑपोजिशन जावपाच्या पावंड्यार पावलो म्हण. इफेक्टिव्ह ऑपोजिशन म्हणल्यार कितें जाता गोंय इतलें ल्हान आशिल्ल्यान खूब जाणांचे हितसंबंद खूब कडेन गुंतिल्ले उरतात आनी ताका लागून म्हाका दिसता कांय वेळाचेर हें तशें ऑपोजिशन जावपा जाय तशें जायना. सेकंडली डिलिव्हरी स्टार्ट जाली न्ही विदीन नाव लास्ट 9 months ऑलमोस्ट दीस गव्हर्मेंट इज कंप्लिटींग. जें ऑपोजिशन तेन्ना जाल्लें पळय इस्पेशली फॉर गोवा फॉरवर्ड दॅट इज कमिंग डावन बिकॉज डायल्युटेड बिकॉज तांकां कळटा की आमचो जो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जे मंत्री आहात दे हॅव स्टार्टेड डिलिव्हरिंग. यू टेक ऑल द 3 ministries देर इज अ डिलिव्हरी वीच इज हॅपनिंग इन ऑल दीज 3 ministries. सो लोकांक दिसता की तूं जर सरकारां आयलं जर जायत आनी गोंयकारांची जर कामां जाता जर जायत. आतां हांव तें निलेशा भशेन गोवा अँड गोवन्स म्हणलें जाल्यार गोंय आनी गोंयकारच ती घोशणाच गोवा फॉरवर्डाची घोशणा हॅज बिकम घोशणा ऑफ दीस गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटाची घोषणा जाली ती गोवा फॉरवर्डाची घोषणा. सो म्हाका दिसता की त्या दृश्यान ऑपोजिशन गरजे भायर डायल्यूट जालें ना. ऑपोजिशन आमकां डायल्यूट जालें बिकॉज वी हॅव डिलिव्हर्ड ऑन इन द डिफरंट डिपार्टमेंट्स वीच वी आर होल्डिंग. तातूंत भितर आमची डिलिव्हरी जाला. इनफॅक्ट इवन इन TCP वी मेड द फेस ऑफ द TCP डिपार्टमेंट गोंयकाराक हाडून आमी हें केला वीच वॉज अर्लियर नॉट दॅट वे. तुमकां पडटा ही गजाल ऑपोजिशन इफेक्टिव्ह आसा आनी दुसरो I'll come to you in the end. You have to reply to all 3. ऑपोजिशन सोपटे हांगा आसा. बाबू कवळेकर ऑपोजिशन लिडर. बाकीचे त्यांच्याकडे खूप व्हेटरन विधानसभेन बसलेले आसा आता जे दिसतले आमकां. सगळेच जर
एकठांय येवन जर हे करत न्ही जाल्यार ऑपोजिशन इज क्वायट स्ट्रॉंग बिकॉज दे हॅव नंबर्स ऑल्सो. एकठांय आयले जाल्यार. हय, जर तर हो प्रश्न काँग्रेसी भितर सदां आसता आनी त्या खातीर ते सरकारी जावना तांचो जो जावपाक जाय आशिल्लो खरें तर रिजल्ट पळयत जाल्यार 17 सीट आसतना सरकार करूंक शकले ना. म्हजो आनी एक पॉयंट आसा त्या बरोबर की विरोधक कोण काँग्रेसीचे कितके 16 उरले, सो ते विरोधक जाव म्हणून बसचे पडटा म्हणून विरोधक भितरले काही जण मनान हेवटेनूय आसात, बरोबर आसा. पूण त्याच बरोबर दुर्दैवान की भाजपा भितर आसून आशिल्ले काही जण अस्वस्थ आसात न्हय की कांयच मेळना, मंत्रीपद नाच, कॉर्पोरेशनय ना किंवा कामाय जायना, फक्त आश्वासनां मेळटा आणि फोकस सगळो अलायन्साचेर म्हणजे अलायज. विरोधकातले कांय जण तुम्ही म्हणतात की मनान ह्या नसा आणि सत्ताधारातले कांय जण मनान त्या दुर्दैव म्हणजे बाय एक कंपल्शन विचित्र अधिवेशन जावपाक शकता. हय, पूण निलेश हसता. ते विरोधक म्हणून तातूंत बीजेपी भितरले जे पत्रकार विरोधक बरो आसा आसा ते शब्द बरे वापरतात. अशी सारख्या एनालिसिस सारख्या ते आमचे कामूच ते पत्रकार बरो आवडला तू शब्द बरे वापरता आवडला. हे जे बीजेपी भितरले जे छुपे विरोधक आसा न्हय तांकां तांचो विरोध दाखोवपाक स्कोप ना म्हणून ते ह्या बाकाचेर बसलेले आसतले. आता ते कितें करता न्हय काँग्रेसचे तांचेर पळोवचें पडटा. एकच मिनिट बिफोर यू तू आता बीजेपी भितरले छुपे विरोधक म्हणले पळय ताका तो काय पडेल आमदार बी आहा पळय न्ही तांकां काय विधानसभेचे ना विधानसभे भायर वचून सुद्दां कांय जाणांक खबर ना की तांणी गेल्ले खेपेक जे कितें केल्ले पळय न्ही लायक लक्ष्मीकांत पार्सेकर द अदर डे अपोज मोपा पीडीए. Now he doesn't know that in 2016 ताणेच ती नोटिफाय केला प्लॅनिंग एरिया म्हणून. and once you notify a particular area is as a planning area, the next step is formation of a PDA. He doesn't know that he has notified it and he is opposing it now. म्हणजे शोकांतिका पळय ह्या लोकांनी कितली ती म्हणजे ऑपोजिशन करपा जाय म्हण कित्याकय करप पळय न्ही ती तशी परिस्थिती जाला. लॅक ऑफ पॉलिसी आणि विजन. एब्सोल्युटली. ऍक्च्युली आम्ही जसे माझो मित्र निलेश पवार म्हटले आम्ही गोंय आणि गोंयकारा खातीर आता पळयात आम्ही गेली 18 ते 20 वर्सां जाली. एक एग्जाम्पल दिता IT पार्क ताच्या मदीं बीजेपीचे सरकार जालो काँग्रेसीचे सरकार जालो. तुमकां दिसता खंयच्याच सरकारान रिगार्डिंग IT पार्क सिरियसली घेतला अशें आज पर्यंत ना. बरें आमी फाटल्या सरकारान बाब एक आमचो CM एक लक्ष पार्सेकर सरान कितें केलें इलेक्ट्रॉनिक सिटी व्हडले घोशणा केल्यो 20,000 जॉब लोकलांक दिले सगळे दिले. आर वी सिरियस अबाउट दॅट? आम्ही जर हे सगळ्यो गोष्टी वाऱ्यार जर सोडल्यो घोषणाच करत रावले घोषणा करत आणि वर्सान वर्स आज IT पार्काची घोषणा तुमकां याद जाता ऑलमोस्ट 20 वर्सां जाली इंदिरा गांधी हाडून खंय वॉट एव्हर म्हणून म्हटलें हांवें सरकार इन बिटवीन बीजेपी जाले काँग्रेस जाले. प्रश्न कितें आहा प्रश्न हा की इश्यूज आसात हय जशी ताणी म्हळें की ऍडमिनिस्ट्रेशन स्लो चलना ह्यो सगळ्यो गजाली आसात पूण हे इश्यू प्रभावीपणान मांडपाक इतलो आवाज ओपोजिशनाचो बुलंद आसतलो डेफिनेटली आसतलो. तुम्ही म्हटले की ओपोजिशन डायल्यूट जाला कारण तुमगेले नेते जितली मातब्बर जाता तितलो आवाज तांगे कमी जाता. नाही आता जाणटे जाल्यात नेते ताचे खातीर पण आसतले न्ही ते विधानसभेत. हय आसतले पण जे म्हाज्या सारखे भुरगे जे आसात पळय म्हाका दिसता ज्या गोष्टीक सिरियसली अभ्यास करून विरोध करपाक ते डेफिनेटली करतले. पण माझे सांगता हांवें तुमकां म्हटलें रिगार्डिंग IT पार्क इलेक्ट्रॉनिक सिटी आज IT डिग्री होल्डर इंजिनियर 5,000ची नोकरी करता ह्या गोंयान. कारणीभूत कोण जबाबदार सरकार सगळे गव्हर्नमेंट जॉबच मेळटले अशी अपेक्षा नसता. पण एक सांगता तुमकां फाटल्या टर्मात 2000 म्हणजे फाटल्या टर्म आसतलो तेन्ना हांवें एक घेता तुवें इंडस्ट्री 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन एक्वायर केली. 2012 आमच्या सध्याचे CM तेन्ना CM आसले चेअरमॅन IDC आसले अलॉटमेंटय जाली. गेली 5 वर्सां पळयता थंय जाय तश्यो फॅसिलिटी अजूनय ना उदक ना लाईट ना रस्तो ना फक्त घोषणांची घोषणाबाजी चल्ली. एक सांगता ते जाग्यार 48 प्लॉट अलॉट जे केल्ले तातूंतले जर 20-25 जर फॅक्टरी जर उबे जाल्ल्यो आज थंय कमीत कमी 700-800 भुरगे जॉबाक लागता. म्हाका एक गजाल सांगात फायनल एकच सांगता आमी की वी आर नॉट सिरियस अबाउट फकत अबाउट गव्हर्नमेंट जॉब. आमी IT पार्क करया दुसरी इलेक्ट्रॉनिक सिटी ताच्या फाटल्यान लागया IDCन जे प्लॉट अलॉट केला ताका जाय ती फॅसिलिटी प्रोवायड करया. ह्यो सुद्दां गजाली जायना म्हाका फायनल सर तुमी एक गजाल सांगात ह्या अधिवेशनाकडच्यान ल्हान अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन आसा
आणि तुम्ही सांगाल तशी चॅलेंजीस असतात. एक वटच्यान सरकार जाय त्या स्पीडन अजून चालीक लागना, फायनान्शियल गजाली आसात, घोषणा खूप जाल्यात, आणि दुसरे वटेच्यान ओपोजिशन तुम्ही म्हणता तशें कोण ओपोजिशनांतलो सत्ताधाऱ्यां वटेच्यान आसा हें कळपाक मार्ग ना. म्हणजे माफक अपेक्षा कितें ह्या अधिवेशना कडची? हय, अपेक्षा दवरल्यारय माफक अपेक्षा, कारण सुरवातय सरकारान माफकच केल्या, अजून कितें स्पीड बी असो काय येवना. पण आता खरें तर खूप कमी अपेक्षा की मिनिमम गोष्टी ज्यो करपाक जाय, जे प्रॉमिसीस केल्या ते खंय तरी रिफ्लेक्ट जातल्यो आणि धोरणां भितरल्यान ठरतली. कायदे किंवा धोरणां ठरोवपाचें काम ते असेंब्लीचे 5 दिसाचें अधिवेशन हे कांयच न्ही खरें तर. म्हणजे नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीस गव्हर्मेंट की येदें ल्हान अधिवेशन घेत म्हणून. खूप मातब्बर मंत्री, एफिशियंट मंत्री अशें आसा. जर तांणी म्हयनोभर जर चलोवन बरी चर्चा केल्ली, परिस्थिती कायदे नवे ताजेर केल्ली जाल्यार चड बरें जावपाचें. सो 5 दिसाच्या अधिवेशनांत कितें अपेक्षा दवरतली? माफक लेस दॅन. तुम्ही एक गजाल मान्य करतात फायनल की 5 दिसाचें अधिवेशन म्हणटा ती गजाल बंद जावपा जाय. एक शिष्टाचार म्हणून घेतिल्ल्या भशेन दिसता. ना कोण बी एखाद्या लोकांना दिसतं तांकां शिष्टाचार दिसतले, पण 5 दिसां भितर सुद्धा यू कॅन डिलिव्हर. यू सी दॅट देर आर 5 न्यू बिल्स विच आर बीइंग इंट्रोड्यूस इन दिस असेंब्ली सेशन. तातूंत भितर कांय बिल अशी आसात की जी सारखी लॉंग टर्म ताजो इम्पॅक्ट जावपाचो, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू लँड यूज, अशी जी कांय आसा पळय. म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग तें जर सारकें जर इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार गोंयचो चेहरो मोर बदलतलो. आज जी इतली बॅरन लँड दिसता तातूंतली सायझेबल लँड विल कम अंडर कल्टिवेशन. टीसीपी भितर जे जालां पळय न्ही, तू यू फायंड एनीबडी कन्वर्टिंग ऑर्चर्ड लँड अँड सेलिंग इट विदाउट एनी, कोण ताका रिस्ट्रिक्ट करपी ना. आतां नव्या कायद्या प्रमाणे तांकां बॅन येतलो. सो देर आर सर्टन लॉज विच विल बी फॉर्म्युलेटेड, जातून भितर कांय कंट्रोल येतलो. तुम्ही म्हणटा 5 दीस असल्या सुद्धा गव्हर्नमेंट हॅज इनफ बिझनेस टू कंडक्ट. एब्सोल्युटली गुड बिझनेस टू कंडक्ट. इतले इश्यू आसात, म्हाका 5 दिसार 15 दीस सुद्धा जर सेशन चल्ले जाल्यार कमी पडटले. हे पळय, तांच्यांनी टीसीपीची याद केली जी मनान खतखतता, कारण हांव प्रत्यक्ष पळयता. आज म्हाजो कोस्टल बेल्ट म्हणटात पळय, शेतय उरोवना, ते आगरय उरोवना, कितेंच उरोवना. आनी मजेशीर सांगता तुमकां, आमी सामके लूज सोडल्यात. म्हाजेशी डॉक्युमेंटरी एविडन्स आसा. 2 दिसां भितर टीसीपी क्लिअरन्स मेळटा, 2 दिसां भितर CRJTची NOC मेळटा. आणि पब्लिका खातीर त्या कोस्टल बेल्टार आमचो चेअरमॅन हांगा बसले, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, ताका CRJTसून अजूनय NOC मेळना, क्लिअरन्स सर्टिफिकेट मेळना. वॉट इज दीस गोईंग ऑन? दिल्ली वालो येला म्हाज्या कोस्टल हेतून सांगता, 4-5 फायली घेवन बसला हांव. ड्युरींग इवन कोड ऑफ कंडक्ट टीसीपी क्लिअरन्स सर्टिफिकेट इश्यू जाता, CRJTची नो. वॉट इज दीस गोईंग ऑन? तुम्ही म्हणटा की 5 दिसाचें अधिवेशन पावना. 5 दिसाचें अधिवेशन कितें सरकाराक बऱ्या पडटा म्हण काय सरकारा कडेन खूप कमी बिझनेस आसा कंडक्ट करपा खातीर, सो 5 दिसांक गुट लावपाचें ना? 5 दिसाचे इवन म्हाका दिसता की इट इज नॉट अ क्वेश्चन सरकाराक बिझनेस ना होय ना, बट 5 दीस इट इज टू स्मॉल सेशन. इट शुड मिनिमम 2 वीक्स, म्हणजे 5-10 वर्किंग डेज आसपाक जाय. आणि आय एम नॉट इन द बिझनेस कमिटी, सो आय डोंट नो so what is the way they have done it, but personally as a legislature I think at least 10 days session minimum आसपाक minimum त्याच्या फुडें हांव प्रशांत बाबा कडेन विनंती करता की त्याचे 3 मंत्री आसा गव्हर्नमेंटान, हांव म्हज्या चीफ मिनिस्टर सांगतलो आणि तुमच्या मध्यांतल्यानूय सांगूंक सोदता की एटलीस्ट इट शूड बी अ 10 day सेशन आणि मुद्दे सारखे घालपाक मेळटा. 10 वर्किंग डेज, नॉट 10 days, 10 वर्किंग डेज ऑफ द सेशन मिनिमम. त्याच्या फुडें जावपाक जाय म्हाका दिसता. ताज्या सकल तरी विधानसभेचे अधिवेशन दीस हाडून टायमपास करपाचे ना. आता मुद्दे जे आसा इम्पॉर्टंट मुद्दे प्रशांत बाबान सांगला, बिलां येवपाची, they are very important bills and they will be coming, but there are also many other equal important bills which have to come. And sometimes see, bills have to come through a process. तू जर बिल सेशन हाडटा जाल्यार that bill has to go to the law department, to so many departments before coming. आणि डिपार्टमेंट एकूच न्ही, आणि जेणी बिलां धाडलेली आहा मे बी इन द प्रोसेस ऑफ 10 days म्हाका फाटल्यान लागून ते करून. आता पळय तुम्ही पळया, आता असेंब्ली सेशन येता 7 दीस पयलीं गव्हर्नमेंटाचे जे लोक आसा ते बिझी म्हणटा ते LAQ आन्सर करपाक, लोकांची कामाच करना. म्हणजे 10 दीस सेशन आसले एटलीस्ट दोज क्वेश्चन्स विच आर टू बी आन्सर्ड स्प्रेड आउट जाता. नाल्यार ते इन 5 days each let me finish. Each person is allowed to answer ask how many questions. So everybody wants to ask many questions. In that the staff in the bureaucracy gets burdened and they have to give the answers within the limited time. So if it was divided, then everybody would ask the same question. This is the right note to end
की 5-5 दिसाची सेशन घेवप आणि म्हाका दिसता एक काळात जेन्ना तुमी विरोधां आशिल्ले तेन्ना तुमी इतली बारीक सेशनांचो प्रचंड विरोध करताले आणि कांडतांडव करताले सारखे आदळापट करताले ती आदळापट तुमकांच याद जावची आणि एटलिस्ट ही 5-5 दिसाची जी सेशन आसात ती बंद जावन मिनिमम 10 ते 15 वर्किंग डेसांचे सेशन चलचें. आयले इतली बरे तरेन मत मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत. नमस्कार.